तुका तुमकां आमगे चॅनलाचे गोवन फ्रेंड्स बरे सदांचे भाशेन तुमकां सगळ्यांक काळजान सावन देव बरें करूं म्हणून आमगे चॅनलाचे येयलें म्हणून आजू पासून मुगे कोणें चॅनल सबस्क्रायब केला जाल्यार आतां करें. कळपा भयण्याचो ब्लॉग स्टार्ट करचें पयलें सांगत तुमकां आमी ह्या संवसारांत आसताय आनी बरे भाशेन रावताय आनी दुसऱ्या कडेन बी बरे भाशेन रावूं जाय आनी हेका लागून व्हिडियो करता आनी हो व्हिडियो तुमगे फॅमिली सांबाळपा लागून आनी आमगे कितें वयर सकयल जाल्यार समजून घेतली म्हूण थोडो गोतकुना स्टार्ट करता आमगे ब्लॉगर. ब्लॉग हांवें पयलो बी केल्लो आनी आतां परतून एक पार्ट करता कित्याक चड दीस जाले आनी तो ब्लॉग बरो पार्टी आहा आमगे ब्लॉग चोवपा जाताय तुमी आनी तो म्हळ्यार तुमगे काजारी जिवितां जायत वयर सकयल जाता तें हांवें सांगो मागता तुमकां. काजारी जिवितां जायती आडकूय येताय फॅमिली येताय आनी अशें वयर सकयल सगळें जाता. सो फ्रेंड्स आमी कितें आहा जाणा आज हो टॉपीक उलया मोबायला मदें ओके. सो कितें करपा जाय आमी सदां बरे भाशेन रावता जाल्यार कितें स्टेप घेवपा जाय जायते आडकूय येताय घरांतू प्रॉब्लेम शेजाऱ्यांगे प्रॉब्लेम जायत प्रॉब्लेम आहाय न्हू सारकें न्हू आनी ती सॉल्व करूं जाय न्ही आनी ती आमचे मतीं आहाय आनी आमचे मत देंवचार येता आनी तें कितें नाटा आनी सगळें पाड जाता. सो दुसरो पॉयंट आहा कितें जाणा तूं आतां आमी गो बायल आहाय आनी काम कोताय दोगांय काम कोताय दोगांय काम कोन्न आपणागे संवसार करूं सोदताय पूण तेच फायदो दुसरो घेता. अरे दोगांय काम कोताय आनी भरपूर जोटाय हितू पयस जोटाय आसतलें न्हू अशें म्हूण लोकांगे खबर जाता. नहीं अभी और सुनिए. आनी तोच दुसरो पॉयंट कितें आहा जाणा फ्रेंड्स आमी एक समज दोगांय बेकार आहाय ओके दोगांय बेकार आहाय तुमगे शेजारी तुमगे सोयरीं तुमकां केन्ना कितें दिवपा येता हे पळय म्हाका सांगाय कोण कमेंट्स कर हें सांगाय. बिल्कुल चुप. हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने. तूं कितें सांगू टोनी काल तें जुवानागे चोडूं चाकोपागे चोडा बरोबर पडोन गेलें एसो जाताय आतां संवसारांत पळय रे आतां न्ही लोकांक सांगपा जाता आतां चेडवां धरपा जाता आतां चेडो मेळटाय आतीक बाबा सगळीं आतां सोशल मिडियाचेर वयताय आतां चेडवां कांय बरो ना रे बाबा. अरे तो लुटीस रे काजार जालो बरो आनी बरो काजार जावन संवसार कोतालो आतां तेंगे घरां झगडीं जाताय मरे आनी केसो झगडीं जाताय. तूं आनी कितें म्हाका कोण सांगिल्लें काय म्हणटा अरे म्हाका तेंगे शेजाऱ्यांनी सांगिल्लो मरे झगडीं जाताय म्हणून तें वचोन सांगिल्लो तेंगे सदां झगडीं जाताय मरे तेंगे घरांत खबर तेंगे सांगताय मरे आमी कित्याक कोण हांव खबर करपा मनीस कोण दिवपा येवपाना. सो फ्रेंड्स आम पासत आमगे फॅमिली चलोवपा आमकां काम करूंक पडटा सारकें न्हू. सो तें धाकलें काम जावं कसलेंय काम जावं तें आमी लॉजेन जायना काम करूं जाय सारकें न्हू. आनी आमी सपोर्ट करूंक जाय म्हणजे दुसऱ्या म्हणजे आमी आपणागे बायले सपोर्ट करूंक जाय आपणागे घोवा सपोर्ट करूंक जाय तें कसलेंय काम तें कामां आमी केन्ना हें करूं जायना. आज काल हेका लागून आमी गोंयकार फाटीं कित्याक जाणा आमी कामां लासताय सारकें न्हू. आमी लॉजेन कित्याक जाय कसलेंय काम जावं तें कितें शेतां काम जावं भाजये काम जावं कितेंय जावं तें काम कोन्ना जाल्यार पयशे येताय ना आनी काम कोन्न पयशे ना जाल्यार तुमगे घर संवसार कितलो चलतलो. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. सारकें न्हू फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स मुगे एकूय म्हणणें आहा चोय फ्रेंड्स आतां घोव बायलां मदें कितें आहा प्रॉब्लेम. सो बायल कामां वयता आनी घोव तेका म्हणटा कित्याक काम वचनाय आपूण जोड न्हू पुरो. दुसरे सायडीन बायल चिंतिता आपूण कामां वचोन आपणें घर संवसार चलयतलें आपणाक कितें हेल्प करतलें घोवा आनी घोव नाका म्हणटा. थोडे तेंप एशें कोन्न आसता जायती प्रॉब्लेम येताय आनी ती प्रॉब्लेम आमकां सॉल्व करूं जायना सदां झगडीं जाताय घरान आनी सदां झगडीं जाताय म्हणजे आमी ती झगडीं सॉल्व करूं जाताय फकत तुमी दोगांयच्या मदीं आनी ती कोणा दुसऱ्या शॅर करूं कित्याक जाणा दुसऱ्या शॅर केलो जाल्यार दुसरो मागीर दुसऱ्या सांगता आनी तिसऱ्या सांगता आनी नांव पेड्या जाता. सो आपणागे भुरग्यां फ्युचरा बी चोयाय कित्याक हांवें पयले पाटी एक ब्लॉगरान सांगलोलें तेशें कोन्न दुसऱ्या आपणागे फॅमिली कितें जाता तेन्ना दुसऱ्या सांगूं वचनाकाय कित्याक जाणा तूं जाता आम मनीस आमच्यान कंट्रोल करूं जायना सारकें न्हू. सो आमी ट्राय करूं जाय दुसऱ्यांक कित्याक सांगूं जाय आपणागे फॅमिली आपणागे घरांत कितें जाता तें घरांकूच धरूं जाय. दुसऱ्यांक सांगिलें जाल्यार भायर पडटा सारकें न्हू मागीर तिसऱ्या सांगताय मागीर शेजऱ्याक कोण येता आनी ती खबरो आयकताय आनी मागीर हें जाता. सो आमी एक काजारी जिवीत आमी सांबाळूंक जाय जाल्यार आमच्या हातीन आहा आमच्या हातीन आमगे घोव संवसार पेड्या कोताय. सो आमी कितें करपा जाता तेजी एक पॉयंट मारता ओके फ्रेंड्स. सो आमी कितनी झगडे बी जाले जाल्यार न्हू एकमेकाक उलोय
कळ्ळें तुका. हें मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे आमी दोगांय एकमेकाक उलोवपा जाय. कित्याक आंकवार आसता आमी मोगान भोंवताय आनी मागीर काजार जाताय, चड सोयरीकीन जाताय, मागीर मोग जाता, तेशें कोन्न आसोता थोड्यांगे रिलेशन. सो आमी दोगांयगे एकमेकाक उलयना जाल्यार कितको सॉल्व जाता तें. दुसऱ्यांगे आयकोन आमगे घर संवसार पाड करूं जाता ना न्हू फ्रेंड. सो आमी सदां मोगान भोंवूं जाय आनी दुसऱ्यांगे चड आयकनाकाय फ्रेंड्स. जायते फावट सांगता दुसऱ्यांगे चड आयकनाकाय, दुसरो तूं कोण दिवपा येवपाना. ओके, कोण दिवपा येवपाना. सो फ्रेंड्स, यूट्यूब फॅमिली सांगता तुमगेले घरान जायतीं प्रॉब्लेम आहाय आनी ती प्रॉब्लेम सॉल्व करूं जाय न्ही. आनी ती सॉल्व करपा फकत आमी मागणें करपाचें दुसऱ्याक लागून आनी दुसऱ्याक पासत मागपाचें. जायती वायट कमेंट्स मारताय आनी ते हांवें ब्लॉक केला आतां. आज पोतू सांगून बेजार जालें, तोच सांगत म्हणटा तुमी. तेंकां कितें मेळपा आहा तें मेळटलें. सो फ्रेंड्स, जायतीं बरीं मनशां पासां ह्या संवसारान आमचे आमगे गोंयान. सो तीं आमगे ब्लॉग चोयताय, तेंक पासत हांव ब्लॉक कोता. आनी तुम ब्लॉग चोयलो म्हूण तुम सोगल्यांक काळजां देव बरें करूं म्हणटा. आनी मोग आसूं सदां बरी करून भोंवाय, सगळ्यांक बरे भाशेन रावाय आनी एकमुखाची वायट दोनाकाय. कित्याक आमी सोयरीं झगडताय, शेजार झगडताय, फ्रेंड्स झगडताय, केसो फायदो संवसारान 4 दिसांचो. सो आमी मोगान भोंवाय आनी मोगान रावाय. आनी तुम हो ब्लॉग चोयलो म्हूण तुमकां सोगल्यांक काळजां देव बरें आनी म्हाका आज ब्लॉग करपा मूड आसना. आज मी ऑफ आहले. मागीर कितें करया, तुमकां कितें 2 खबरो सांगया म्हणलें. आनी सांगपा म्हळ्यार लास्ट कितें जाणा लास्ट तो विडियो चोयलो तो जाणा ते माल म्हणटा चोय ते आपणें गोवा माल तें काल कंटिन्यू कोतो मारलो. मागीर करूं म्हाका टायम मेळोना मागीर उलोवपाक. तें आपणागे घोव तेगे अमेरिका काम करतालो. मागीर ते हिंगसो तो येयलो तेगे बड्डे आनी हेगे बायलेगे दुसऱ्या अफेर आहलो आनी तेका मारलें. गोवा मारलो तेका प्लॅन केला न्ही. सो फ्रेंड्स, एशें कोन्न कित्याक करूं न्ही. तुका डायवोर्स दिवपा जाल्यार डायवोर्स दिवपा जाता न्हू सारकें न्ही. हें जायतें न्हू आमी तें कित्याक लागून जाता सोर पिताय आमी, दुसऱ्यांगे खबरो आयकताय, ड्रग्स घेताय आनी एक एन्जॉयमेंट एशें जालो आतां जनरेशनाक. सो फ्रेंड्स, तें कोन्नाकाय कळ्ळें तुका. देंवसरा आटी वचनाकाय. तुमगे बरो पावल माराय आनी सदां बरें चिंताय दुसऱ्या पासत. तुमकां कितें वायट दिसत जाल्यार दुसऱ्या डिसिजन करे. एसो डिसिजन घेयनाकाय दुसऱ्यांक मारपाक, दुसऱ्यांगे लायफा कडेन हाडपाक. हें बरें न्हू, हें बरें न्हू सवय. सो फ्रेंड्स, आमी गोंयकारां मत तेशो ना, इतू बरें आमगे गोंयान. सो आमी तेशें मोगान भोंवया. भायलगांवां कितें जाता तें चोयन आमी सोशल मिडियाचेर आमी दिसी पडटा आनी आतां न्यू जनरेशन भुरग्यांक तें दिसी पडटा. सो फ्रेंड्स, तें इग्नोर करपाक तुमगे भुरग्यांक बरे भाशेन हें कराय आनी बरे भाशेन सांगाय आनी बरे भाशेन कुयदाद घेयाय, बरे भाशेन करया आनी कितें जाता तें बऱ्याकू जाता. ओके, आनी आमी सोगलीं एक हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान सोगलीं बरे भाशेन भोंवया आनी मोगान रावया. आनी हिंगासोन ब्लॉग कावो कोता. मोग आसता. मेळया फाल्यां.